महाराष्ट्रात मतांची चोरी जाल्या। मतदार वळेरेत 5 वर्सांनी जितली नावां आयिल्ली तितलीच 5 म्हयन्यांनी ऍड जाली। हे कशें शक्य आसा? आणि आता महाराष्ट्रात जी मतांची चोरी केल्ली ती बिहारात सापडत ह्या भयान तुम्ही 69 लाख मतदारांची नावां वळेरेंतल्यान रद्द केली काय कितें असो प्रस्नूय विर्यातोन उप्रासला। पश्चिम बंगालातूय हेच करपाचो तांचो विचार आसा। तशेंच मध्य प्रदेश आणि हरियाणातूय भाजपान हेच केल्ल्याचो दावोय विर्यातोन केला। आयकात विर्यातोचे म्हणणे। महाराष्ट्राक पैसे जाले तेन्नाच आमकां कळून आयिल्लें जितली वोट्स ऍड केल्ली इन 5 मंथ्स वॉज मोर देन आख्या 5 वर्सांनी मतां ऍड केल्ली पळय ती लास्ट 5 म्हयन्यांनी ऍड केल्ली। आय वॉज जस्ट थिंकिंग हे लोक 5 म्हयन्यांनी ऍड केल्ले ते खंयचे? आनी तुमी आतां बिहाराची कित्याक कॅन्सल करता? इज इट दॅट तुमकां भंय लागला? ही पळय सिक्रेट टीम काँग्रेसाची काम करताली लास्ट 6 म्हयन्यांक खंय ना खंय सरकाराक भंय लागलो, इलेक्शन कमिशनाक भंय लागलो की बाबा आता महाराष्ट्राची ती पळय ऍड केल्यात ती मे बी बिहाराक मेवत हांगाय आसा तांची नांवां। दिस इज माय थॉट प्रोसेस। मे बी त्या खातीर तुमी 69 लॅक्स मतां कॅन्सल केल्यात। वेस्ट बेंगॉलाक ते आतां करूंक सरता एट मेनी प्लेसीस मध्य प्रदेश जावं हरियाणा जावं जे आमी पिड्ड्यार जाल्या तो मध्य प्रदेश वी वर सपोज टू गेट एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। थंय जालें तशेंच। सो समवेर हें पळय तांणी कितें केलां इज नॉट गूड फॉर डेमोक्रेसी इन द लॉंग रन। जेन्ना विश्वासघात म्हण लोकांक जेन्ना कळटा सरकारान केलो कित्याक आयज इलेक्शन कमिशन आपणाक स्वता डिफेंड करच्या सुवातेर ते धमकी दितात तुम्ही एफिडेविट फायल करा नाल्यार यू विल टेक एक्शन आनी बीजेपी इज जम्पिंग टू दॅट डिफेन्स। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।